नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचेर हांव सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळो ह्या कार्यक्रमाक आजी सोयरी म्हणून उपस्थित आसाची भटकळचे दोन्ही भाव श्री राजाराम प्रभू नमस्कार तुमकां स्वागत आणि श्री प्रसन्न प्रभू नमस्कार तुमकां ह्या कार्यक्रमात स्वागत. तर हे दोन्ही भाव एक नमुन्यानं बँकांत बी काम करताची हांव तांगेले परिचय करतले सांगता तुमकां. आणि खंय तांगेले ऑर्केस्ट्राचें काम जावं तांगेले संस्थेक काम जावं दोगो लोक मेळून करताची म्हळ्यार राम लक्ष्मणा जोडीशी. तर तांगेल्या मस्तींतलो उलोवचें आमी ताच्या पयलें तांगेले एक सानसो परिचय हांगा करून दिता. तांणी भटकळचे श्री सुरेश आणि नलिनी प्रभू हांगेले सुपुत्र. तांगेले एक सांचो परिचय करतले सांगता म्हळ्यार उत्तर कन्नडांतले झेंकार मेलडीज सर्व परिचित जावन आसा. आमगेल समाजाचे तांणी सेलिब्रिटी अशी म्हणीत तशें तांणी नांव घेतलें. प्रथम हांव राजाराम प्रभू हांगेले परिचय करून दिता. हालीं भटकळ कोऑपरेटिव्ह बँक भटकळांतू 25 वर्सांकिंता चड जाल्ली वर्ष कार्य करत आसात. हांणी एक मल्टी टॅलेंटेड व्यक्तिमत्व. सांधन संगीत चित्रकला आणि अनेक साहित्य विशयांतू तांकां आसक्ती आसा. अनेक जाणांनी मिमिक्री अगदी बरे रितीन करतात. संगीत क्षेत्रांत केलेली साधने लक्षांत घेवन तांकां अनेक पुरस्कारान सन्मानीत केल्या. विशेष म्हळ्यार तांणी सांचेरडो आवाजांतू बायलां आवाजांतू आणि तांगेले स्वता दादल्या आवाजांतू पद म्हणटाचे. ही एक अप्रूबायेची म्हणीत कला. कर्नाटक सरकार राज्योत्सव प्रशस्ती 2012 तांकां मेळ्ळ्या. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी शिरशींतू प्रशस्ती दिवन सन्मान केला. बँगलोरांतू स्वर सप्तक संघ तर्फेन गीत गारुडी हो पुरस्कार तांकां प्रदान केला. तांगेले सुमार पुरस्काराची एक लिस्ट आसा. तदनंतर माजी सचिव CM इब्राहिम हांणी 1996 म्हळ्यार 1996 बेस्ट डिसिप्लिन NCC कॅडेट म्हणून भांगरा पदक दिवन तांकां सन्मान केला. येल्लापूर रिक्षा चालक मालक संघातर्फे करावळे कोगिले ही प्रशस्ती तांकां प्रदान केल्या. हुबळींतू सवाई गंधर्व वेदिकेचेर कला सम्राट म्हणून गौरव केला. बँगलोरांतू रवींद्र कलाक्षेत्र कन्नड संघातर्फे जुनियर राजकुमार प्रशस्ती प्रदान केल्या. म्हाका प्रशस्ती वाजून पूर जाल्या पळोवया तांगेले आनी कितली कितली आसाची म्हणून. तर तांगेला धाकले भाव श्री प्रसन्न प्रभू हे बी अति उत्तम निवेदक. तबला वाजोवची आवड आसा तांकां आणि तांणी एक मॅजिशियन एक बँक मॅनेजर म्हळ्यार एक भोव प्रतिभा आशिल्लें व्यक्तिमत्व. अनेक गुणांना अशें युक्त आशिल्लें हांगेले परिचय. अनेक होड वेदिकेचेर म्हळ्यार करावळी उत्सव कदंबा उत्सव कुमठा उत्सव अशी अनेक होडोड कार्यक्रमाक होडोड वेदिका तांणी निरूपण करून यशस्वी रितीन पार केल्याची. हांगेली बायल श्रीमती नयन प्रभू नृत्य विदुषी. तिगेल बी एक कला भारी सुंदर रितीन ती वाडयता आसा. गोकर्ण पर्तगाळीचे पहिले स्वामीजी विद्याधिराज स्वामी धन आत्ताचे विद्याधीश स्वामीजी इल्ले अनेक कार्यक्रमाचे निरूपण हांणी केल्या. आणि तांणी सुमार इतले कार्यक्षेत्रांतू तांगेलें काम केल्या हे आमी आतां तांगेले उलयतचे कळोवन घेवया. आतां राजाराम प्रभू हांणी सुंदर गीत म्हणटाची म्हळ्यार तर हो आमगेलो कार्यक्रम कोंकणी कार्यक्रम एक कोंकणी तांगेले गितांचे सूर करया अशें म्हाका दिसता आसा. एक सानशें कोंकणी पद तुमी आतां सादर कर. देवाले स्वाम्याले उडगास काणो एक सान सॉंग ट्राय करता. बरयल्ले ते हांवेची ताका म्हगेल्या अम्मान म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. आतां एक सांगता. मेघे सपनांत तुली मोगा राणी आयल्या पळय
मिगे सपनान तुली मोगा राणी आयल्या पळे तिका पळोवच्याक फुरो जायना दोनी दोळे ती गेलती चंदाई पळे ती गेलती चंदाई पळे ती गेले ते दोळे चंप्याच्या कळे तिणे नेसील कापड लायलन काळे तिणे कुर्टू हालोन भोवची चंदाई पळे मिगे सपनान तुली राणी तारा आयल्या पळे तिका पळोवच्याक फुरो जायना दोनी दोळे तिका पळोवच्याक फुरो जायना दोनी दोळे ती गेलती चंदाई पळे ती गेले तो रंगू जिवान तू तरंगू ती गेले तो रंगू जिवान तू तरंगू हांव तो चंदू जालो हांव गुंगू ती गेले तो रंगू जिवान तू तरंगू हांव तो चंदू जालो हांव गुंगू योगो योगो बायल मी गेली तू जाऊन योगो योगो बायल मी गेली तू जाऊन मिगे सपनान तुली मोगा राणी आयल्या पळे तिका पळोवच्याक फुरो जायना दोनी दोळे तिका पळोवच्याक फुरो जायना दोनी दोळे ती गेलती चंदाई पळे ती गेलती चंदाई पळे ती गेलती चंदाई पळे. ते सुंदर मारी क्लॅप्स वाजोवका म्हणून तशी जाले तबला ना कसले साथ ना अशे भारी चंद करून तुम्ही पद म्हाका दिसता हांव आतां हाजे नंतर प्रश्न विचारचे किंवा तुमगे लोट पद आयकोका की कितें इतलें बरें वाटलें कानाक. तर आतां तुमगेले एक हांव प्रश्न सुरू करता. तुम्ही 1998 मारी 98 तो झेंकार मेलोडीज सुरू केले. सानपणांतन एक सांचो रोयल टोंगो आजी बहारदार वृक्ष जाला तेन्ना धन आत्तवरेक तुमगेल प्रवासांतू त्रासाचो आनंदाचो सुखाचो चिंतेचो समाधानाचो अशे अनेक क्षण जाले उरतले. तर तांचे एक संक्षिप्त विवरण आमकां तुमी आज दिया. अण्णा प्रथम जावन कुलदेवा लोडगास काणू आमगेले परमपूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणाक नमस्कार कोरनू आमगेले कोंकणी वीक्षकांक कोटू नमस्कार कोरनू उलोवच्याक प्रारंभ करता. तुम्ही विचारले झेंकाराचे चोल लायल वाट कष्ट समाधान ताजे बद्दल उलया म्हणून उडगास येता आसा भटकळांतू सुंकदकट्टे महागणपती देवस्थान म्हूण आसा त्या देवस्थानांतू एक लक्षमोदक हवन म्हणून केल्ले. त्या संदर्भाचेर सांस्कृतिक कार्यक्रम जावन आशिल समाज बांधवाले कोणाले कसले प्रतिभा असले दाखोवच्याक एक वेदिकेकून अवकाश दिले. त्या संदर्भार आमगेल गांवांत आशिल्ले कलाविदांक कोट्टा आमी कोण कोण टॅलंटेड आसाचे कोणी एक तबलो मारता एक पद सांगता आशिल्लो तांकां कोट्ट वट्ट कोरून एक गानश्री म्हूण एक ते टायटल दिवन त्या ग्रुपाक एक प्रोग्राम केलो. ते प्रोग्राम तितलो सक्सेस जाता म्हणून फस्ट केल्लो आशिल्लें. ते मस्त लोक ते कार्यक्रम आवडलो तेन्ना आमकां दिसलें आमी हे एक ग्रूप कंटिन्यू करका असलो तो प्रोग्राम करका म्हणून आमी तेन्ना मस्त मना आयलें. ताजे नंतर आमी घरा येवन डिस्कशन कोरनू आमगेले फ्रेंड सर्कल आले डिस्कशन कोरनू ते एक ग्रूप करका म्हणपणे आमगेले मस्त टॅलंटेड आनी संगीत भजनांत मस्त आसक्त आशिल्ली नलिनी प्रभू. सो तिणे एक नांव रेकमेंड केलें संगीताचो झेंकार म्हणटाचे आमी तशी झेंकार म्हण एक शब्द संगीताक मस्त अटॅच जावन आसा तुमी हेची नांव दवरा झेंकार म्हणून बरें आसा म्हणून. तेन्ना आमी झेंकार मेलोडीज म्हूण ताका नांव दवरलें. तेज्या थोड्या दिसान गणेश चवथी त्या टायमार आमी गणेश चवथी संदर्भाचेर फस्ट डे आमी मुर्डेश्वरचे ओलग मंटप स्टेजार आमगेलो फस्ट प्रोग्राम जालो. ताजे नंतर आमी भटकळांतू रिक्षा गणपती आनी मणकुळी गणपती म्हणून आसा थंय आमी 2 कार्यक्रम दिलो. ते जाले नंतर आमकां एक धैर्य आयली की आमी हे कंटिन्यू करचें जाता आमगेले की लोक आमकां आमी दिलेले प्रतिभा स्विकार करता आसाची म्हूण कळ्ळें. प्रारंभारी कॉन्फिडन्स आयली वय एक खंडीत एक धैर्य आयलें. सो तेन्ना आमी फस्ट कसं करता आशिल्ले कोण कोण अशी शारदोत्सव करताची गणेशोत्सव करताची तांकां आमी मेळचे आनी आमकां एक सांग कार्यक्रम दिया म्हणून रिक्वेस्ट करचे. आमकां पेमेंट गिमेंट कसं एक्सपेक्टेशन ना आशिल्लें. एक आमी हय आमी दूड दिता आशिल्लें 500 रुपया 1000 रुपया डोनेशन दिता एक वेदीक दिया म्हणून आमकां वेदिके जाय आशिल्लें आमगे प्रतिभा दाखोवच्याक. सो तशें आमी वेदिके मेळटा तशें शेवटो आमी एनकॅश करता गेले. फस्ट आमगे स्थळीय गांवांत आशिल्ले कलाविदांक घेवंक येवन आमी प्रोग्राम्स दिता गेले. तशी तालुकाच्यान आमी हगूर जिल्ला मट्टा गेले.
जिल्लांतू व्हड कार्यक्रम मेळ्ळे. बनवासी कदंबोत्सव, करावळी उत्सव, कुमटा उत्सव, होन्नावर उत्सव, शिर्डी उत्सव, अशी सिद्धापूर उत्सव परत आनी ते उठू कार्यक्रम कशी उत्सव म्हणजे जाता थंय अशी 4,000-5,000 लोक जमनाच. कमी म्हळ्यार 20,000-25,000 लोक जमतात. तितले व्हड वेदिकेर उठू कार्यक्रम करचे अवकाश मेळ्ळे. तालुक्याच्यान जिल्ला मट्टाक गेले, जिल्ल्याच्यान राज्य मट्टाक, म्हळ्यार अशी राज्याचे भायल राज्य कर्नाटकाच्यान आमी गोवा गेले, महाराष्ट्रा गेले, अशी दुसरे स्टेटांत प्रोग्राम दिता गेले. कडे आनीक स्टेप चडले. ऑल ओव्हर इंडियाचे दुसरे स्टेटां दिले नंतर आमकां एक अवकाश मेळ्ळे विदेशां वचचे. तशी फॉरेना वरीक वचून आमी एक कार्यक्रम दिला म्हणून सांगच्याक मस्त खुशी जाता तशी. आनी ते फस्ट कशें आमी सान आर्टिस्टां घेवन केले तशीच आमी एक आतां लोकल एक्सपेक्टेशन चड जालां आमगेले वयरी. आनीक बरें करचें जातलें वय बाबा. आमी लोकल आर्टिस्टाक स्थळीय प्रतिभेचे दांतून एक स्टेप मुखार गेले. प्रोफेशनल्स मंगळूरच्यान केरळाच्यान आर्टिस्ट हाडून प्रोग्राम दिवचे प्रारंभ केले. ते आनीक प्रोग्राम ग्रँड जावचे स्टार्ट जाले. तेन्ना पब्लीक विचारताची तुमी रियालिटी शो सिंगर्स हाडतावे म्हूण. ओके म्हणे येदे तुम्ही हाडुवेनु, तदनंतर कन्नडದ ಕೋಗಿಲೆ, ಸಾರೆಗಮಪ असं लोटो आर्टिस्टाक हाडून आमगेल्या ग्रुपांत मिंगल करून तांगेल निमित्त आमी कार्यक्रम दिले. ते आनी इतले लोकांक कॉन्फिडन्स येयले की हांगेले ती एबिलिटी आसा आनी पुरा करताची म्हूण. ताज नेक्स्ट आनी एक आमकां अशी थोड्या लोकांनी विचारले तुमी प्लेबॅक सिंगर्स हाडतावे म्हूण. ओ वाय नॉट शुअर म्हण आनी आमी तांकां कॉन्टॅक्ट करून फिल्म प्लेबॅक सिंगर्साक आमगेल्या ग्रुपाक आपूण हाडून तांगेल निमित्त कार्यक्रम दिवचे सुरू केले. अनुराधा भट्ट, शमिता मल्लड, गुरु किरण, अजय वारियर, एल.एन. शास्त्री, मस्त लोक आमगेल्या ग्रुपा येवंक येनो. आमगेल्या ग्रुपान तांणी सिंग केले इतले न्हय, इवन तांणी अप्रिशिएट केले. भटकळ आनी तितले सानगांव तितले बरे म्युजिशियन्स आसाचे वे, इतले बरे ग्रूप आसूं आमी बेंगलोरा मात्र पळयत आशिल्ले अशें म्हूण ताणें उद्गार काडलेलो वरीक आसा. तशी एक वृक्ष कशें आमी बी घालून कडेन व्हड रूख जाता ताका तो फर्टिलायझर उदक जावका तशीच आमगे झेंकार म्हण प्रारंभान तूं तालुका मट्टाच्यान स्थळीय कलाविदाच्यान प्रारंभ जावन कडे जिल्हे, राज्य, देशांत, विदेशा मट्टाक आमी बेळवले म्हणून सांगच्याक मस्त खुशी दिसता. स्टार्टिंग आमी इन्स्ट्रुमेंटाक लोन कोण केल्ले आमी असं न्ही, पयशे नाशिल्ले आमगे ल्हान लोन पुरा कर न्हू. ते स्लोली शिवचे लोन म्हळ्यार हें येनापुडेन ताजी इन्स्टॉलमेंट परत भरता आतां बेगीन लोन ना आतां. बरोबर. सुरवात तशी उरता. आता झेंकार मेलडीज जाले ताच नंतर झेंकार आर्ट अकॅडमी म्हणून तुम्ही केले म्हण ताचे कार्य कसले? एक्चुअली झेंकार अकॅडमी केन्ना केलें म्हळ्यार आमगेलें हें झेंकार मेलोडीज 10 वर्सां जालें न्हय. तेन्ना आमी एक दशमानोत्सव प्रयुक्त एक भटकळ उत्सव म्हूण एक व्हड कार्यक्रम केलो. ते भटकळ उत्सव कार्यक्रमांत आमी भायलच्यान ओटो आर्टिस्टां हाडून घेवन व्हड प्रोग्राम ओटो केले, सक्सेस जाले तेन्ना आमकां मन कसं दिसलें म्हळ्यार आमी वाडले, आमगेलें नांव वाडलें जाल्यार आमी कोणाक वाडलें ना, आमी मात्र वाडले अशें दिसलें की आमी बी थोडे आर्टिस्टाक वाडोवका गांवांत, थोडे टॅलंट्स भायर येवका आनी आर्ट कल्चर डेवलप करता अशें आमगे मन आयलें. आनी कशें जाता पळय एक आतां राजा अण्ण मिगेल पद सांगता तो फिल्मी पद सांगता जाल्यार ते फिल्मी पदा बेज शास्त्रीय संगीत. ते शास्त्रीय संगीताचे बेज असले मात्र फिल्मी सांगचे जाता. तशी ते आमगेल भटकळांत एक कर्नाटक संगीत सगळे उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत एक क्लास ना आशिल्ले आनी एक ड्रॉइंग क्लास जावका म्हळ्यार ना आशिल्ले. चेडवांक ऑपॉर्च्युनिटी ना आशिल्ले शिकच्याक. सो आमी कित्याक ते एक क्लासस काणय संस्था काणय आमी हे फिल्डांत उरचें आमी ते डेवलप करता म्हणून आमगेले झेंकार मेलोडीस आमी रिजिस्टर्ड केले गव्हर्मेंटा वचून आनी लायसन्स घेतले स्कूल चलोवच्याक. ताजे नंतर आमी स्कूल प्रारंभ केले आनी शिक्षण दिवच्याक संगीत, नृत्य आनी ड्रॉइंग पुरा शास्त्रीय वेस्टर्न केल्लो आमी ओटू शास्त्रीय प्रारंभ केले. तांत आमी मस्त सक्सेस बी जाले कित्याक की म्हळ्यार आमगेले चेडूं फस्ट बेसीक आशिल्ले. आतां आमगेले ज्युनियर जावन विद्वत जावन आमगेले संस्थेन शिकिल्ले चेडूं दुसरे स्कुलांत तूं कॉलेजांत तूं एज ए डान्स टीचर जावन काम करता आसत. आमगेले संस्थेन शिकिल्ले भरतनाट्य चेडूं विदेशा वचून थंय तांणी डान्स क्लास प्रारंभ करून शिकयता आसत. हॅरी तुम्ही खंयचे उद्देशान केल्ले ते उद्देश पूर्ण जाले. इवन आतां पळय आतां प्रतिभा कारंजी म्हणून जाता, युवजनोत्सव म्हणून जाता, युवजन मेळ युथ फेस्टिवल जाताची.
खंय गेले ರೀತಿ ಜೇಂಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಂದರು, ಜೇಂಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದರು, अशी खंय गेले रे आमगेले संस्थेचें नांव जेंकार संस्थे नांव प्रतिभा कारंजी युवजन मेळो युवजनोत्सव खंय गेले आमगेले आसा. वय वय एग्जाम करताचे आमी चेडवांक आमगेले म्हळ्यार खाली शिकोवचे न्ही, SSLC बोर्डाच्यान क्वेश्चन पेपर येता. सर्टिफिकेट इज ऑल्सो इश्यूड बाय SSLC बोर्ड आनी गंधर्व विश्वविद्यालय महाराष्ट्र थंय बी एग्जाम बांदताची महाराष्ट्राच्यान सर्टिफिकेट येता आनी ते सर्टिफिकेट पुरा वॅलीड चेडवांक मुखार फ्युचराक अशी बरें जाता. आनी शिक्षण आमी जो आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ल्याचे बेल्टान तो वन ऑफ द चीपेस्ट फीस आशिल्ली आमगेले संस्थेंत. तितले चीप म्हळ्यार आमगेले मनी मेकींग इन्स्टिट्यूशन न्ही, आमगेले बरे कॉजा खातीर प्रारंभ केल्ले. आतां गरीब आसा म्हूण कळ्ळें रे ताका फ्री घेवन हंड्रेड्स ऑफ स्टुडंट आसाचे आमगेले फ्री शिकता आसाचे, तांकां ₹1 फीस ना. ज्युनियर जावन सिनियर जावन आतां विद्वत शिकता आसाची एक सिंगल रुपया आमी तांगेले पेमेंट म्हणून घेतलें ना. अशी रँक घेवची म्हणटाक आमगे संस्थे वाडल्या. डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवलान तुज्यो 30,000 35,000 चेडूं एग्जामा बसताची ते 30-35 स्टुडंट्सान तूं 35,000 स्टुडंट्सान तूं बेस्ट ऑफ 5 रँक ते इट्स नॉट सो इजी न्हय. 35,000 चेडूं आनी एग्जाम बशिल्ले तेन्ना ते बेस्ट ऑफ 5 रँक्स आमी भटकळचे आमगेर जेंकार संस्थे घेता म्हळ्यार ते एक आमकां प्राऊड फील जाता. इवन फर्स्ट रँक वरिका घेतल्या आमी. स्टँडर्ड टिचर्स आसाची बरोबर. तुम्ही सांगपणा रे तुमगेल कल वाडोवचे मस्त कष्ट केल्या ते दुसऱ्यांक येवचे मेळो म्हणून तुम्ही हे केल्ले एक बरो उपक्रम. त्या मागीर खुशी जाता तसले कसले आमगेल गांवान वाटेन आसा म्हणून. आता श्री विद्याधिराज स्वामी हांणी आसतना गंडकी यात्रा केल्ली. ती एक कठीण यात्रा आणि आमकां भक्तांक अभिमानाची. त्या गंडकी यात्रेचे अनुभव उडगा सावरका म्हणून एक सीडी काडिल्ली आणि त्या सीडीक तुमगे ध्वनी दिल्या म्हणून आयकले. तो एक एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो, अनुभव कशें आशिल्लो? हां, गंडकी यात्रेचे अनुभव म्हळ्यार कशें आसा, आतां आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान मस्तीतली यात्रा केलीच. त्रिस्थळी यात्रा म्हूण केल्या, 4 धाम यात्रा म्हूण केल्या, सप्तमोक्षदायक पुरा यात्रा म्हूण केल्या. मस्त श्री क्षेत्रांत तांणी चातुर्मास केल्याची, जेले कल्पवास केला. जाल्यार हे ಒಟ್ಟು यात्रे पशी अति व्हड कठीण दुर्गम यात्रा म्हळ्यार ही गंडकी यात्रा. ते म्हळ्यार तांणी खाली पांयान ऐसा गुड्डे रोट्टू पर्वतांतू चोवन निराहार जावन केलेली तसली यात्रा ती. ते गंडकी म्हणचे न्हंयचे तांणी वचून ते केलेली यात्रा ते मस्त कश्टाची यात्रा आशिल्ले. ते तांणी स्वामीजीन केलेली यात्रा कशी केले, तांणी कशी प्रारंभ केले, ते तांणी यात्रा करतना कसकसांनी जाल्ले ते ಒಟ್ಟು माहिती तांगे शिष्य वर्गाक मेळका म्हण खातीर ते एक सीडी करका म्हणून प्रयत्न केले. साधारण आमगेले माध्वयती वर्या भितर इदम प्रथमम म्हण की तांणी केलेली यात्रा फर्स्ट म्हूण सांगीत तितलो व्हड यात्रा ती. ताका ते शिष्य वर्गाक कळका म्हण खातीर एक डॉक्युमेंटरी केलें. आमगेले महेश म्हणून येल्लापूरचो महेश नायक म्हणून तांणी ते करून ताका वॉयस क्लिप्स वच्चाक तांणी म्हाका विचारलें, आमगेल्या समाजान तूं मस्त नामांकीत आनी अनुभवी एंकरींग करताले, निरूपक मस्त आसाची. जाल्यार ते म्हाका आयिल्ले ते सोमेल आशिर्वाद देवाल कृपा अशें हांव लेखता. त्या टायमार म्हाका 2 जाले, एक संतोष जाले, एक बेजार जालो. संतोष कित्याक म्हळ्यार इतले व्हड परमपूजनीय गुरुवर्याल यात्रेची सीडी वॉयस दिवचे अवकाश म्हाका इतले सान एंकराक मेळ्ळें म्हण एक संतोष ते हांव करता म्हूण एक. बेजार कसले म्हळ्यार ते रेकॉर्डिंग करचे 2 दीस पयलीं म्हाका फिवर आशिल्लें आनी वॉयस ब्लॉक जाल्ले, थंडी आशिल्ले, हेवी एंटीबायोटिक्स आनी टॅबलेट खावन स्टुडियो वचून रेकॉर्ड केल्ले. म्हाका कॉन्फिडन्स ना आशिल्लें वॉयस समेत की ना की म्हूण. बट ते रेकॉर्ड जाले नंतर पळयलें सीडी आयकताना इतली खुशी जाली. इवन स्वामीजीक बी खुशी जालें. स्वामीजीन ताजे बद्दल म्हाका आशिर्वाद दिले, फलमंत्रक्षत दिले. तांणी एक सभेर अशें बी म्हळें प्रसन्न उतर आयकून स्वाम्यांक प्रसन्न जालीची स्वाम्या हा म्हणून स्वाम्या तोंडांतल्यान ते उतर आयकून म्हगेलें जीवन पावन जालें अशें म्हूण म्हाका दिसलें. तशी मॅरी तुमकां फिवर आयले हे ओटो तुमकां होत आसा ते सीडींत काय कोणाक कळना, आवाजात फरक कळना आणि बरे रितीन जाता. आता तुम्ही दोघं लोक बँकान काम करताचे. बँका काम मेळगूच आसा. एक तुम्ही मॅनेजर आसा, तुम्ही ऑफिसर आसा, ते टेन्शन उरता कितले की काम उरता. ते करून कोणी ऑर्केस्ट्रा करता, थंय बी बरे रितीन करता आसत. तर हे दोन्ही काम म्हाका वेळ दिवचो, तातूंत एफर्ट्स घालचे मेन उरता. ते तुम्ही कशी मेळ घालता, बॅलन्स कशी करतात? बॅलन्स म्हळ्यार
झेंकार मेलोडीज आनी आमगेले हांव काम करचें मारुती सहकारी पतीन संघ बँक जो आसा ते दोन्ही आमकां 2 दोळ आशिल्ले म्हणके दोगांकाची. अण्णा भटकळ अर्बन बँकांत काम करता, ते भटकळची प्रतिश्ठीत बँक जावन आसा भटकळ अर्बन कोऑपरेटीव. हांव मारुती सहकारी पतीन संघान काम करता. ताचे संगाती हे झेंकार मेलोडीज, झेंकार आर्ट असोसिएशन हे पुराय आमी बॅलन्स करताची. एक नमुने 2 दोणी पांय दवन म्हणके आमगेलें जीवन. जाल्यार ते प्रारंभ तुकून आमगेलें बँकींग आनी हे दोनी स्टार्ट केले सादारण एक टायमार ते ऑलमोस्ट दोनीक 24-25 वर्सां. ताका बी न्याय दिवं का हाका बी न्याय दिवं का ड्रॉप करची प्रारंभ केले म्हळ्यार आतां आमी नॉर्मली आमी प्रोग्राम्स करचे राती वेळार. आमगेलो ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट जावचे 10 गंटे स्टार्ट जावचे आसा, 11 गंटे स्टार्ट जावचे आसा, 12 गंटे स्टार्ट जावचे वरिका आसा. एंड जाता सकसकाळ 3 गंटे 4 गंटे जाता. आमी घरा येवन पावचेच 5 गंटे सकसकाळ आनी वय ताजे नंतर न्हिदचे 2 तास 3 तास न्हीद म्हळ्यार हॉट म्हणल्यार ना अशी ते नंतर इमिडिएट बँका वचचेच आनी बँका रज घालचे. आमी बँका वचून काम करून घेवन टायर्ड जाता, सुस्त जाता ऑफकोर्स. जाल्यार आमी ते दोनीची प्लॅनिंग करून बॅलन्स करता आशिल्ले. आतां बँकांत जालें की हांव फर्स्ट शिराली बँकांत म्हाका प्रमोशन जावन मॅनेजर जावंक गेले तेन्ना थंय हांव बरें परफॉर्मन्स दिलें. ते म्हगेले परफॉर्मन्स पळोवन म्हाका कुमटांत घालें. कुमटांत तूं नव्यान ब्रांच केलेले स्टार्टींग तुकून थंय हांव 11 crores डिपॉझीट आनी कोरून 8 कोटी लोन आनी दिवन बरे अशी बेस्ट डेव्हलप जालें. आनी 7 वर्सां 100% रिकवरी करची तसले एक क्षमता दाखोवच्याक म्हाका अवकाश मेळ्ळे. आनी ओन ब्रांच केलें थंय हांवें सोमे हातान ओपनिंग जालें. ते पुरा हाका यशस्वीक आमगेले अध्यक्ष अशोक पै सर आले, तांगेले एक स्पोर्टिनेस तांणी दिलेले एक गायडन्स कारण जालें. ताजे नंतर हांव कुमटाच्यान भटकळ ब्रांच आयलो. थंय बीची आतां एक लास्ट 2 वर्सां भितर हांव थंय एक सादारण एक 14 crores डिपॉझीट जंप केलें, 4 crore लोन्स जंप केले आनी 90% आशिल्ली ब्रांच 99% रिकवरी दाखयली. अशी थंय बी आमी वीक जालनाची बँकांत. हांगा ऑर्केस्ट्रा क्षेत्रांत बी आमी एक स्टेटांत वट्टू लोकांनी एक गुर्तसूचित आसले नोट करचें तसले एक परफॉर्मन्स आमी दाखोवन बरें नांव कमयल्या अशें म्हणून सांगता. म्हगेले बँकांत अशीची स्टाफ जावं मॅनेजर्स आनी GM AGM डायरेक्टर्स तांणी पर मस्त स्कोप दिला. पयलीं तुकून आतां वरक तशी स्कोप असल्यार म्हळ्यार अशें आमकां दोनी सायडा टॅलिकॉन वचचें जाता, बँक वचचें जाता, नाजाल्यार तशें जाता. सपोर्ट बँकाचेर सपोर्ट वरचें वचून आमी दोगो लोक इतले वर्सां वरकाची म्हळ्यार त्या फिल्ड हे फिल्ड तुका सुगे वता आसत. जनरल मॅनेजर राजेंद्र शानबाग म्हणून आसाचे आमगेले आनी आमगे स्टाफ जो कॉलिग्स आसाची बेस्ट स्टाफ मेळ्ळ्या, बरे सपोर्ट करताची. आमी आडळीत मंडळी डायरेक्टर्स तशीच कसं आमी सांगल्यार एक प्रॉब्लम सांगले इमिडिएट एक्शन प्रसन्न तुका तशी जाय हांव अरेंज करता. अशी प्रत्येकले सहकार उरचे वचून दोन्ही फील्ड बॅलन्स करचें इजी जालें आमकां. खंय वचका लागी खंयचे एक आमी मुखारसन वचका लागी कोणी हेल्प करचे किंता सपोर्ट केल्यारय चेफूर जाता. आतांच्या दिवसांत तूं कोणाक येवन हेल्प कर तशी आजकाल कोणाक फुरसत ना, पण एक सपोर्ट उरले शब्दाचो हाचो कसलो तोच एक व्हड आदाराचो. तर आतां तुमी पळया बँकान तूं अशी काम करता हे दोन्ही काम करत असताना खंयचो एक अगदी आनंद क्षण तुमगेले जिवनांत जालेलो हांगा सांगचे आडा? एकदम आनंद मेळा तुमकां त्या घटनेन अशी कसले आसय? आतां आनंद म्हळ्यार कशें आतां आमी ऑर्केस्ट्रा फील्ड प्रारंभ केले नंतर आमकां मस्तीतले आर्टिस्टाल कॉन्टॅक्ट जाले, नामांकीत फिल्म प्लेबॅक सिंगर्साल कॉन्टॅक्ट जाले, मस्तीतले म्युझिशियन्साल कॉन्टॅक्ट जाले. हे वटू एक अवकाश आमकां झेंकार मेलोडीज करच्या वचूनूच आमकां अवकाश मेळ्ळे. तशेंच आमकां मस्तीतले स्टेट्साक वचचें मेळ्ळें, दुसरे राज्यांत आमी कार्यक्रम करचे मेळ्ळे, मुंबय वडाला मठांत कार्यक्रम करचे मेळ्ळे, अशी विदेशां वचच्याक मेळ्ळें, प्लेनार भोंवचें जालें. असो लोट्टो अवकाश आमकां झेंकार मेलोडीसा निमित्त मेळच्या वचून संतोष आसा जिवाक. आनी आतां आमी पळय आतां आमी मस्त आर्टिस्टाक आमी घेताची आमगेले झेंकार मेलोडीसाचे संस्थे निमित्त कितलीं लोकांक जीवन जाता. म्युझिशियन्स जाले, सिंगर्स जाले, प्रत्येक डान्स टिमाचे जाले, मिमिक्री आर्टिस्ट जाले, ज्युनियर फिल्म एक्टर्स जाले, तांगे लोट्टू एक आमगेले कसकी एक संस्थे निमित्त आणिल्यो सेवा तांगेले जिवनाक एक हेल्प जाता. ते एक संतोश आमगेले निमित्त जाता आसा म्हळ्यार एक मनाक संतोष आसा. आनी आमगेले कार्यक्रम खंयी करो एक बी आमगेले 24 year हिस्ट्री भितर खंयचे एक प्रोग्रामा वायट जाल्ले, फातर मारले ना, राबयल्ले, लढाई झगडे एक बी ना. ते देवाला आशिर्वादान जाल्ले
आवडला जाल्यार ते टोमॅटो मारचे ते काही म्हूण पण आमगेल 24 year कॅरियरांत खंय जालना ते संतोष आसा की आमकां देवान राखलें पार घालें अशी तो एक संतोष आसा. आनी कश्ट म्हणचे तसं कसं देवान आयजिकत दिलें ना म्हळ्यार आमी केन्ना कुलदेवा नमगुनूच काम करचें खंय वतन कुलदेवा उदकास काडून वचचें तशी आमकां कश्ट म्हूण आयला जाल्यार सान्नां पुट्टा आतां कशी गोड कोडू ते उरताची कष्ट नाशी जिवन ना फॅमिली एक टायम दिवचें जालना म्हणलें का तें एक टेन्शन आतां बी आसा आमकां टायम दिवचें जायना फॅमिली खातीर जास्ती टायम मेळ्ळा बरोबर आसा ते इतलें बिझी आनी तो घरा कडेन लक्ष आपोआप कमी जाता. तर आतां तुमी ऑर्केस्ट्रा म्हळ्या भितर एक मानधन ठरिल्लें आसा मागीर इतल्या अमावंटा तांणी तुमकां दिवची तुमी घेवची म्हण पण एक हंत तुमकां कोणी दिलेलें ना किंवा अगदी खोशी जावन चड दिल्या अशें कसलें आसलें दिलेलें नाशिल्लें लोकांक नांव जावं म्हणना पण अशी अस्सल कसले अनुभव आसले. आसाची आतां केलो कार्यक्रम थोड्या लोकांक एक्सपेक्टेशन तांकां गोत्तूर ना आमी कसन प्रोग्राम दिताची कशी करताची म्हूण कोणकी सांगिल्लो उरता जेंकार मेलोडीसाचे बरें करता की तांकां बूक करा म्हूण आमी प्रोग्राम केल्या नंतर तांगेल बियोंड एक्सपेक्टेशन जाता इतली बरं आसू हांगेलें म्हूण सो तसले वेळार तुमगेलो प्रोग्राम आमकां मस्त खोशी जाली गेयाची म्हूण एक थोडे अमावंट ऍड करून ताका चड दिलेलें बी उदाहरण मस्त आसा आनी अगदी बरें जावन कमी दिलेलें बी आसा ते कशी म्हळ्यार ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದು 2,000-5,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ म्हणून थोडे कमी दिलं असा ज्याला एक समाधान कसं म्हळें रे आमगेल वैयक्तीक आर्टिस्टांक टिप्स दिताची मस्त तितले खंयचे पद बरें सांगले तांकां आवडले अशी 1,000-2,000 आर्टिस्टाक टिप्स दिताची तितले बरे गुणमट्टाचे आर्टिस्ट उरचे वचून आमगेले एक बरे संभावने अथवा बरे एक टिप्स मेळटा म्हणून सांगितलं तशें. तुम्ही इडी कर्नाटकांत कार्यक्रम केल्याचे त्यांच्या नंतर भायर महाराष्ट्र गोवा केरळा अशी राज्यांत बी कार्यक्रम केला तर कर्नाटकांत एक कन्नड झाले ते बाकी राज्याचे तांगेले भाश विंगड तर थंय तुमकां कसले दुसरे अनुभव आयले की काही तोंदरे नाशी प्रोग्राम जालो तशें म्हळ्यार आतां आमी खंयचे एक प्रोग्रामा वचका जाल्यार आमी फस्ट एक डिसिप्लीन आनी आमगेल प्लॅनिंग उरता आमगेले एक टिमान मेन म्हळ्यार आमगेल ग्रूप डिसिप्लिन्ड ग्रूप आनी प्लॅनिंग ग्रूप आतां एक खंयचे गांवां वचका जाल्यार आमी फस्ट प्लॅन करताचे आमी खंयचे गांवां वता आसाची थंयची माहोल कशी आमी ते ऑर्गनायझराक उलोवंक येताची थंय तुमकां कन्नड जाय की हिंदी जाय की खंयची टायप ऑडियन्स आसात थंय अशें म्हणून फस्ट ऑफ ऑल आमी तांकां निमून तसले आर्टिस्टा बूक करताचे सेकंड कसं आमगेले एक प्रॅक्टीस आसा म्हळ्यार जेंकार मेलोडीसाचे आमी खंय वचो फस्ट एक देवाल गणपतील भजन सांगून ताजी नेक्स्ट आमी आमगे देशाभिमान उरका आनी आयकतले बी देशा बद्दल प्रीत उरका म्हणून देशभक्ती गीते सेकंड उरून उरता आमगेले फस्ट सैनिकाक डेडिकेट करून न्हू इंडियन फ्लॅग यूज करून आमी देशभक्ती गीत घालताची आफ्टर दॅट आमी ऑडियन्स गॅलरी वता स्वता हांव एंकर जावचें वचून आमगेल्या ग्रुपांत हांव ऑडियन्सा वचून तुमगेल गांवां मेळ्ळेची तुमकां कन्नड जाय की हिंदी जाय ओके हे लँग्वेज जाय ओके ताजे नंतर तुमकां ओल्ड जाय की न्यू जाय अशी तांकां क्वेश्चन निमगून तांणी कसं जावका म्हणटाची ते आमी दिताची तशी जावन तांकां ते खुशी चड मेळटा आमी विचारलें हांणी दिलें म्हणून आतां फॉर एक्झाम्पल आमी महाराष्ट्रा मुंबय वडाला मठाक गेले आतां मुंबयन तूं गो थंय चडचे ऑलमोस्ट हिंदी मराठी कोंकणी थंय तसले सिंगर्स आसले गोवा गेले थंय गोंयची कोंकणी पद जावका थंय गोंयची कोंकणी कळताल पदाक व्हेले तसल सिंगराक व्हेले केरळा गेले केरळा वतना थंय मलयाळम चलता तशी मलयाळमाचे पद सांगताल सिंगराक घेवन गेले आनी फॉर एक्झाम्पल आमगेल्या ग्रुपांत ऑलराउंडिंग सिंगर ऑलराउंडर्स म्हणटा पण तशी मोस्ट प्रोफेशनल सिंगर्स उरताची संदेश म्हणून एकलो आसा आनी प्रीतम म्हणून आसा हांगा तूं कशें म्हळ्यार ऑडियन्सान खंयचेय पद विचारलें ना म्हूण तोंडा येना ते खंयचे लँग्वेज उरो खंयचेय पद उरो दे आर कॅपेबल फॉर दॅट तसले एक्सपिरियन्स्ड अँड मल्टी टॅलेंटेड सिंगर्स जाले ग्रूप एक उरचे वचून फिमेलांत रश्मी नारावी म्हणून आसा ती बी तशीची मोस्ट एक्सपिरियन्स्ड सिंगर ती तसलेच आमी फूल प्लेज्ड पॅकेज वच्चा वचून आमकां खंयची भाशेचे प्रॉब्लम आनी काय आयले ना. आतां हे जालें भाशे तशी आतां विदेशांत म्हळ्यार हे आमगेले खंयचे लागना कितके दुसरी भाशा तर थंयचो अनुभव कशे विदेशाचे अनुभव सांगचे म्हूण तर जाल्यार आतां आमकां आमी एक्चुली सांगचे आमी मस्त पुअर बॅकग्रावंडाच्यान आयिल्ले आमगेल बॅकग्रावंड दोगांयला आमगेले गरीबपण पळोवन येवचे वचून सान तकून कश्ट काण जिवन व्हड जाल्लें
साधारण एक 15 वर्स हांवें सकाळ 4 घंटे 5 घंटे उठून दूध विकचे, पेपर विकचे, इवन रजे वेळा हॉटेलांत काम करचे, पिगमी करचे, शेवटू आमी काम करून दुसऱ्यांक ट्युशन दिवन आमी शिक्षण घेतलें. तेन्ना आमगेले हे गरीबपणार आमी केन्ना सपनांत बी एक्सपेक्ट केलें ना की आमगेले एक कार उरतालें, आमगेले एक बंगलो उरताले, ना आमी विमानार वताले, ना आमी फॉरेनार वताले. हे आमी सपनांत बी आमी गेस केलें ना, येवजेलें ना. तसो जाल्यार तूं बयसदे बंद भाग्य म्हणटाची तसले एक अवकाश आमगे जिवनांत आयलो. आमगेल्या गांवांत तूं आरवी बडाल अँड को म्हणून एक फॅमिली आसा, तांगेली सिमेंटाची एजन्सी ACC, ते तांगेले ट्रिपा वेळार आमकां एंटरटेनर म्हणून तांणी सिलेक्ट करून आमकां विदेशा व्हरची तांणी सहकार दिलो, अवकाश मेळ्ळो फॉरेनार वचचे. तशें जावन म्हाका बँकॉकांत वचून मॅजीक शो करचे अवकाश मेळ्ळो, थायलँडा वचून सिंगींग ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. तशें जावन एक विदेशा वचून आमगेले प्रतिभा दाखोवतसले एक अवकाश आमकां मेळ्ळो म्हणून सांगेत. तशें श्री राजाराम प्रभू, तुम्ही एक बहुगुणी कलाकार. देवान तुमकां एक वरदान दिल्या म्हणीत तुम्ही तावडी हांव इंट्रोडक्शनान सांगिल्ल्या प्रकार चेडूवाला आवाजांतू, बायलाल आवाजांतू, दादल्याल आवाजांत तिन्नी पद म्हणू शकता. तर ताची एक झलक आज आमकां आयकुचो योग आस कितके, म्हणून एक सांजशे तुमी हांगा म्हण दाखया दोन्ही लोकल आवाजांत. ट्राय करता. राधे तू निपून बैसून कित्या खेळयता, राधे तू निपून बैसून कित्या खेळयता, आईला हो चंदू वेळू मनाक मेळयता, आईला हो चंदू वेळू मनाक मेळयता, राधे तू निपून बैसून कित्या खेळयता, राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता, आईला हो चंदू वेळू मनाक मेळयता, आईला हो चंदू वेळू मनाक मेळयता, कृष्णा तू निपून बैसून इत्या खेळयता, कृष्णा तू निपून बैसून कित्या खेळयता, आत्माची आत्माक मिलन जाता, आत्माची आत्माक मिलन जाता, कृष्णा कृष्णा तू राधा मेळू वता, कृष्णा तू राधा मेळू वता, कृष्णा तू राधा मेळू वता, कृष्णा तू निपून बैसून कित्या खेळयता, कृष्णा तू निपून बैसून कित्या खेळयता, आईला हो चंदू वेळू मनाक मेळयता, आईला हो चंदू वेळू मनाक मेळयता, कृष्णा तू निपून बैसून कित्या खेळयता, कृष्णा तू निपून बैसून कित्या खेळयता. सुंदर. मेहरी दोळे धांपून पळयले आनीक कोण की लेडी सिंगर म्हणटात अशें दिसलें. तुमगेले प्रतिभे बद्दल कौतुक केलें तितलें कमीचे. भारी बरें वाटलें आयकुच्याक. आतां तुमी अनेक दोगो लोकांक म्हाका दिसता TV चॅनलाचेर रियलिटी शोन तूं भाग वहिसिला, तर तांचे अनुभव कशे आशिल्लो? हांवें परफॉर्म केल्लो फस्ट चॅनल म्हणल्यार ETV कन्नड. ताजे केन्ना बॅक म्हाका मस्त ऑफर मेळ्ळ्या म्हाकशी. जाल्यार कसं म्हळ्यार म्हाका स्टॅमरींग प्रॉब्लम आसा म्हण गे ना भिवूंक गे ना हांव खंयचे चॅनला गेलो नाशिल्लो. आतां म्हळ्यार उलयतना कसं स्टॅमर जाता की केतकी टीज करता की कसं हसता की कसं की तशी म्हळ्यार त्या रिती हांव लेखून हांव खंयचे चॅनलाक म्हळ्यार हांव ड्रॉप केलें पुरा. अत कडेन 2008 ETV भितर नानी राजकुमार म्हणले एक कार्यक्रम येता आशिल्लो. तातूंत म्हाका वचपाक इंट्रस्ट जालें. जेन्ना की एक नाका वची नाका त्याचे प्रॉब्लम स्टॅमरींग प्रॉब्लम येता की कसन की नाका नाका म्हणून म्हळ्यार अनेक मन सांगता आशिल्ले. आतां म्हाका इतलो वर्स कशें गेले बॅक बोन जावन नाशिल्लें तशें गेले तम्मा ताणें उरचे वचून हांव म्हाका ताणें फोर्स करून सांगून पळय तें एक कॉमन प्रॉब्लम हें उठलाका उरता तूं टेंशन घेवं नाका देव आसा तूं टेंशन घेनाशी तूं तें वाच म्हणून सांगून हांव थंय गेलो.
नानी राजकुमार म्हणून आता भितर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप विन जेता 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 फायनल वचून पावलो. तशी ते मागीर फर्स्ट चॅनल, सेकंड आता कडेन ते एक म्हाका डॅरिंग मेळ्ळें, कॅमरा कशें फेस करचे कशी ते परत टॅक्नीक मेळ्ळें. त्यानंतर उदया TV, खंयचे अक्षरमाले म्हणले कार्यक्रमांत तांतू फायनलिस्ट विन जालो. तदनंतर दूरदर्शना, चंदना तांत पुरो 5 सहपटी मिगेले सॉंग्स पुरो आयले. आनी लोकल चॅनल्स सुमार आसाची, स्पंदना हे बरे चॅनल्स भितर सुमार म्हाका चान्स मेळ्ळे. तशीच एक स्टेप चलताची आतां तुमी मुखार हे लेवल येवन पावून देवाला आशिर्वाद. म्हणजे रियालिटी शोंत कशें येता ताका मस्त टॅलंट असले मात्र अवकाश मेळटा, तितली इझी ना. आता एक आता सरेगमपा म्हणटा तसं नोट थाउजंड्स ऑफ ऑडिशन येतात, सिलेक्ट जावचे 10-15 लोकांना. हे 140 पार्टिसिपंट सिलेक्ट केले ना आणि राजकुमाराक आउट ऑफ 140 त्यांनी लास्ट 40 लोकांक ऑडिशनाक आपयले. ते 40 पार्टिसिपंट्सांतू लास्ट क्वार्टर फायनल लेवला 14 आर्टिस्ट उरले. ते 14 भितर लास्ट फायनला 5 लोक घेतले. म्हणजे 114 तू बेस्ट ऑफ 5 येयलो तो फायनलिस्ट जावन. बट लास्टाक ते एअरटेल स्पॉन्सर आशिल्ले ते नाने राजकुमारा कार्यक्रम. ते चॅनलाच्यांनी तांगेल कसकी मध्ये डिस्प्युटान ते थंय राबले. मोस्ट प्रोबेबली फायनल जावचे पुरा फायनलिस्ट जावन विन जावचे अवकाश आशिल्लो ते कार्यक्रम ते राबले. जाल्यार 114 फायान तू आयिल्लेच आमकां एक व्हड विशय. त्याच नंतर आमकां अनेक अवकाश म्हळ्यार कलर्स चॅनला भितरी पॉवर स्टार पुनीत राजकुमार आले. एक माय फॅमिली पॉवर म्हणून एक फॅमिली पॉवर प्रोग्राम आयिल्ले. ते मस्त लोकांनी पळयले, व्हड कार्यक्रम तो, मस्त ताका TRP बी आशिल्ले. त्या प्रोग्रामात तो आमगे फॅमिलीकच एक अवकाश मेळ्ळो. सो मिगेल आम पार्टिसिपेट केले. नळिनी प्रभू फॅमिली म्हणून ताजे टायटल आशिल्लें. मिगेल बायल नयना गेल्ली, अण्णाली बायल वयनी रम्या थिक मेळ्ळे अवकाश. मिगेल अण्णाल धू तांतू पार्टिसिपेट केले, रश्मी. आनी आमी 1 लाख रुपया प्रायज बी विन जाले तांतो. तशी बरें खेळ्ळे आनी तितलो व्हड सेलिब्रिटी सांगात आमकां 6 hours स्पेंड करचे मेळ्ळे. बेस्ट एक एक्सपिरियन्स ते आमगे जिवनान तो पुनीत राजकुमारा सांगात आमी ते केलेले. चंदकोन उरलायलो, आमी दिले स्वीट घेतले आनी ताणें शुटिंगा वेळार मुर्डेश्वर आयिल्ले विशय आमगेले उरलायलो. ते एक बरें एक्सपिरियन्स आमगे लायफान तुजे ते कार्यक्रमाचे. अशी मस्तीतले चॅनल्सांत आमकां एक भाग घेवचे अवकाश मेळ्ळे म्हणून सांगितलं. आता तुम्ही तुमगे संस्थेचो दशमान उत्सव केलो म्हणून, तर तेन्नाच कसले एक याद किंवा कसं आसलें? वय म्हळ्यार ही दशमानोत्सव म्हणून आमी सिंपल कोण आचरण केलें ना. ते 10 वर्स जे उडगासाक ताका आमी टायटल भटकळ उत्सव म्हणून नांव दिलें. आनी ताका एक समिती रचन केलें, भटकळ उत्सव समिती म्हणून घे न्हू. ताका आमगेले गांवचे टॉप लिडर्स ज्यो आसाची समाजाचे मुखंड, समाजा अध्यक्ष आतां सुब्राय कामत म्हणून तांकां, राजेश नायक, अशी एक बरबरे लोक ओटू तांकां आमी समिती कोण घेतले. आनी अध्यक्ष स्थान जो आसा LNR मिल्लाचे उद्यमी तो पद्मनाभ पै म्हूण आमगेलो बॅकबोन, आमकां प्रत्येक कामान तो हेल्प करता तो, ताका आमी अध्यक्ष म्हूण कोर न्हू. तागेले सारथ्यान ते आमी कार्यक्रम केले. ते भटकळच इतिहासांत एक हिस्ट्री क्रिएट केले कार्यक्रम तो. न भूतो न भविष्यती म्हणटा ना तशी भटकळांत मागशी तसलो प्रोग्राम जालो ना आशिल्लो, येदोळ पसून जालो ना, मुखार वतना. तशी म्हळ्यार 3 धर्माचे, हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन 3 धर्मांत लोकां विश्वासाक घेवन, काँग्रेस BJP JDS 3 पक्षाक आमी घेवन, म्हळ्यार प्रत्येक दिवस जाती भेद ना, धर्मा भेद ना, 3 दिवस ते मस्त टॅलेंटेड आर्टिस्टा कोटो हाण केलेले. ते एक संभ्रमोत्सव जो आसा भटकळोत्सव, ते एक हिस्ट्री क्रिएट केलं. तितले ग्रँड प्रोग्राम जालो तो भटकळांत. सुमार आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस केले, टॉप आर्टिस्टांक, अपकमिंग आर्टिस्टांक, ज्युनियर फिल्म एक्टर्सांक, सुमार लोकांक उत्तर कन्नडा भितर फर्स्ट इंट्रोड्यूस केले त्या प्रोग्रामाक आमी. इवन फिल्म एक्टर आयिल्ले, टेनिस कृष्ण फिल्म एक्टर आयिल्ले. आनी आमगेले कीर्ती कशें आसा म्हळ्यार उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत तो खंयचे पूण एक व्हड आर्टिस्टाक, तो मॅक्झिमम आर्टिस्टाक फर्स्ट इंट्रोड्यूस केल्ले आमी. कोणा एकात कलावती पुत्रन म्हूण आशिल्ले, त्यानंतर अशोक पळली म्हूण एक डान्स टीम. तसो नोटू असल बी एक टॅलेंटेड आसा म्हणून घे न्हू. साऊथ केंद्राच्यान नॉर्थ केंद्रा हाण फर्स्ट इंट्रोड्यूस केले कीर्ती आमकां पावता, अशें हेमेन सांगेत प्राऊड. ते सतत काम, आता तुमगेले उरलेले पळयले तुम्ही सतत काम करत होता, सतत काम केले, निष्ठेन केले तर ताका यश आसाचीच. आणि ते वाडोवं का ते कसं की म्हणटा उदक वळतो उरल्यार ते चॉक उरता.
होय. ते वाडोवका म्हणून तुम्ही तुमगे कल खंय खंय की प्रदर्शित करता आसाची तशी तुम्ही दोगो लोकांनी एक फिल्मान तुम्ही काम केला म्हणून आयकल्लें तर ते फिल्माचे एक्सपिरियन्स कशे सी ते म्हण मन बरें आसलेली पुरा अवकाश सोदूंक येता म्हण आमी म्हळ्यार आयचे डेटाक कोणालेगी वैरत्व बांदूंक येतील ना आनी आमकां दोगांक खंयचे बॅड हॅबिट्स ना कोणाले लढायेक आमी वचनाची नांव आयतू नमूद आयतू म्हणटा पळय तशी आमगेल नेचर तशी आमगेले एक देव कुलदेवाक आमी मागीर शिवाय कसले करची ना तशी देवाला आशिर्वाद ना तो भटकळाक शुटींग करचे आयिल्लो PH विश्वनाथ म्हणून तागेलें नांव डायरेक्टर पुट्टण्ण कणगालाल शिष्य तो ताण केलो ऑलमोस्ट ऑल फिल्म हिट सुपर हिट तागेले तशी ताणें एक आर्ट फिल्म केल्लें चेडूवाल आधारीत मಕ್ಕಳ चित्र म्हणून ताणें केलें किन्नर बाले म्हणून ते फिल्मात नांव तेन्ना ताका थोडे हेल्प जाय आशिल्ले आमगेले एरियान आयिल्ले तेन्ना ताका थोडे डान्सर्स जाय आशिल्ले अशें टू ताका आमी प्रोवायड केले आमगेले झेंकार भरतनाट्य शाळेचे मस्तीतले स्टुडंट्स आसात तागेले ते फिल्माचे डान्सांत पार्टिसिपेट करचे एक अवकाश मेळ्ळे तशी आमगेले पालक चेडूवाल पालकांक सुमार इतलो रोल्स दिले तांणी म्हगेले वयनीन तांत एक्ट केले आमी दोग लोकांना एक्ट केले ते एक आमकां अवकाश गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां तांतू भागवयसूच मेळ्ळे आनी एक प्राऊड कसन म्हळ्यार रे आमी जिवनांत एक्ट केले फर्स्ट फिल्म ते ताका बेस्ट फिल्म अवॉर्ड बी मेळ्ळे 2012 द बेस्ट फिल्म अवॉर्ड होय आनी भटकळची पुष्पांजली फिल्म थिएटरान ते रिलीज बी हें बी जालें पिक्चर रिलीज जालें दाखयलें मस्त लोकांनी ते फिल्म बी पळयलें आनी ते फिल्मान तूं आमगेले लोकां मस्त लोकांक अवकाश बी मेळ्ळो आनी एक जिवनाचे विशेश कसन म्हळ्यार कोणाक मेळना आशिल्लो अवकाश म्हाका मेळ्ळे हांव एक्ट केले फिल्म त्या टायमार लग्न जालें मात्र म्हगे बायलेक नयनाक जोडीर आपोवंक वचून हांव एक्ट केले फिल्म फर्स्ट फिल्म तिका दाखयल्लें तसो एक अवकाश बी म्हाका मेळ्ळो त्या फिल्मा निमित्ती म्हूण सांगीत तशें एक आनंदाक आनंदाक क्षण ते आनंदाचे अवकाश होय होय तर आतां तुमी आत्ता वर्क केलेले प्रवासांतले थोडे तुमगेले फोटोज हांगा आसाचे ते आतां स्क्रिनार दाखयतात ते खंयचे कार्यक्रमाचे खंयचे पयले फोटो आयला तो कसले हे म्हगेलो फोटो लेडी रोल करता आशिल्लो म्हळ्यार ड्रामान तूं फॅन्सी ड्रेसान तूं आवाज मात्र नाही परिधान बी ड्रामान फरक करता आशिल्लो आतां कुंदापूरचे एक ड्रामा कंपनी आसा फेमस 3 रत्न म्हणून तुमी आयकून आसा बरोबर तांत बी हांव रोल केल्लो आसा तांणी बी म्हाका स्कोप दिल्ले तांकां बी थँक्स सांगता आसा तशी ते म्हगेले ड्रामाचे आनी फॅन्सी ड्रेसाचे पळोवन म्हगेले फोटोज आशिल्ला हे फोटो आमगेले मंगळूरचे पुरभवनांत जाल्ले हे 2017 युवजनांगेले दिवस म्हणून एक कार्यक्रम त्यांनी राय बाबा म्हणून आमगेले कोंकणी अकॅडमीचे अध्यक्ष आशिल्ले राय बाबा मंगळूरचे तशी आनी तांणी मंगळूरचे मिनिस्टर तांणी बी थंय फोटोन पळोव येता तांणी म्हाका टॅलंट आमगेले अँकरींग आनी आमगेले कलेचे विशयांत आमकां नोट करून राज्य मट्टार सरकारा कार्यक्रम तो कोंकणी अकॅडमीच्यान केल्लो तांणी म्हाका सन्मान केल्लो फोटो तो मस्त खुशी व्हड वेदीक ती मंगळूरांत आमकां प्रोसेशनार टू व्हरून आमकां सन्मान करून गौरव दिलेले क्षण ते तुमकां दोगो लोकांक खंय प्रशस्ती होय हे मुर्डेश्वरांत नंदा नाट्यालय म्हणून एक रजिस्टर्ड डान्साचे संस्थे ते ताजे टीचर ती विदुशी नम्रता राव म्हणून तिणे आमगेले दोगाले प्रतिभा पळोवन तांगेले बी एक आर्ट रिलेटेड संस्थे जेवचे वचून मुर्डेश्वरांत जाल्ले एक कार्यक्रमांत वेदिकेर आमकां दोगांकाची प्रशस्ती आनी प्रदान करून सन्मान केलेले तो फोटो तो तदनंतर त्याच्या हांव तावळ तुमकां सांगिल्लें म्हणके म्हगेले दूरदर्शनाचे ETV आनी चंदनाचे नी उदय TVचे पुरो स्पंदना चॅनलाचे पुरो फोटो म्हगेले ते उडगासा खातीर दवरून घेतले हे फोटो हांव तावळ म्हळ्यार तुमकां कुमटान तुमगेले परफॉर्मन्स बरें आशिल्लें म्हणून ते हांवें भटकळाक सोण येवचे वेळार कुमटाच्यान हय बँकाचे मारुती सहकारी संघाचे हांव कुमटाच्यान भटकळ ट्रान्सफर जावचे वेळार कस्टमर्सान मेळून म्हाका एक अभिनंदना समारंभ केल्ले कस्टमर मीट म्हणून तांणी एक म्हाका सँड ऑफ पार्टी म्हणटा तशी बिळकोडुगे समारंभ केल्ले तेन्ना ते हांव कुमटाचे म्हळ्यार रिलेशन मस्त बरें आशिल्लें आनी कुमटा लोक मस्त बरें मस्त प्रिती दाखयली म्हाका तांणी बरें डेवलप केलें ना एक्चुली कुमटाच्यान म्हाका बरें प्रिती दिल्या थंय ते म्हगेले परफॉर्मन्स पळोवन आमगेले बँकाचे अध्यक्ष अशोक पै सरान आडळित मंडळी सहीत जावन म्हाका शाल घालून सन्मान करून भांगरा मुद्दी घालून म्हाका पेटोवन दिल्लें
त्या क्षण ते भांगरा मुद्दी घालता असायचे अशोक पै सर म्हाका तशी ते फोटो. हो हे हे फॅमिली पॉवर म्हणून कलर्स टीव्हीन तू आमी ते गेम आनी खेळ न्हू 1,00,000 रुपया आमी तांतू विन जाल्ले ते 1 लाख चेक्स दिताना तांणी काडलेलो फोटो हो विथ फॅमिली आसता बायल अम्मा वयनी मामाई तशें रश्मी तो फोटो. हे म्हळ्यार शिर्शी भितर कन्नड साहित्य परिशदाचे तांगेले 25 इयर सेलिब्रेशन बेळ्ळी हब्बा जाल्ले ते शिर्शी भितर जाल्ले. त्या टायमार कलाविदांक सन्मान करून कोण कोण टॅलेंटेड आसा तसले लोकांक नोट करून तांणी ऑनर केल्ले. ताजे श्यामम कृष्णराव म्हूण तांगेलें नांव तांणी म्हाका त्या संदर्भात शिर्शीन तूं सन्मान केलेलो फोटो हो. तर आता तुमगे फोटो पळयना पळय आता इतले वेळ तुमगेल्या उलयना पळय म्हाका एक सांग कशें दिसता मनुष्याक इच्छा उरल्यार आतांचे चेडवांक सांगीत आमी तुमी वयान सान अशें दिसल्यार बी एक म्हाका दिसता 40 लागीं उरतले. हांव काय विचारना तुमकां वया जाल्यार आतांचे नवीन जनरेशना सांगीत की कसले कल उरल्यार तुमगेले सायमल्टेनियसली काम चलत उरो आनी तांची बी वाड करत उरची आणि तुमगेले हे झंकार मेलोडीज अशीच देशांत विषय विदेशांत अनेक कार्यक्रम जावो ही सदिच्छ सांगून तुमकां धन्यवाद सांगता आणि आमगे सर्व वीक्षकांक इतले वेळ कार्यक्रम पळयले बद्दल अनेक धन्यवाद. वय एक्चुअली आमकां 1-2 लोकां थँक्स बी सांगचे आसा कित्याक म्हळ्यार आमी डान्स क्लास प्रारंभ करच्या भटकळांत तांकां मुख्य कारण मुक्ता नायक म्हणून तांगेले निमित्त प्रेरणेन आमी डान्स क्लास चाल केले. ताजे नंतर झेंकार आमी प्रारंभ करच्या प्रेरणे म्हळ्यार आमगेल्या गांवांत सिनियर आर्टिस्ट जावन आशिल्ले तसले योगेश देवाडिगा रामदास देवाडिगा तशीची मंजू पडियार आनी प्रमुख जावन उप्पूंचे विनायक प्रभमाम तांगेलो टू सहकारान आमी हे ग्रूप स्टार्ट केल्ले तांकां बी ह्या संदर्भात आमी एक धन्यवाद समर्पण करपाची. आनी अति मुख्य जावन आज आमगे प्रतिभा आसा म्हूण तुमी आमकां नोट करून आमकां हांगा विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर हांगा आपोवन आमगेलें एक संदर्शन करच्याक तुमी अवकाश कोन्न दिले हाजे बद्दल आमी मस्त तुमकां ಚಿರಋಣಿ जावन आसाची. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕು म्हळ्यार तशी मनशाक साधन करता म्हूण एक छल आसले री जिवनांत कसले साधन करचें साध्य आसा अशें म्हणून ज्युनियर्सांक सान्वांक एक संदेश दिताची प्रयत्न करा आनी यशस्वी जाया अशें म्हूण सांगून संदेश दिवन आज म्हाका अवकाश दिल्ल्याक आनी तुमकां वयनी मनान तुमकां धन्यवाद समर्पण करता आनी मिगेल हे एक इंटरव्यू पळयले प्रत्येक वीक्षकांक अनंत धन्यवाद समर्पण करता. सर्वांक देव बरें करो. नमस्कार.